नमस्कार. आम्ही सध्या बोडलवाडा सालेली सत्तेरी हांगासर आसा आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता ते म्हटल्यार राजाराम गांवकर रावपी बोडलवाडा सालेली सत्तेरी हाचे जे रूफ आसा घराचें ते कोसळून पडलेलें आसा आणि हो प्रकार हो चड पावस पडल्या कारणान जाल्लो आसा. आणि तो राजाराम जो आसा तो आपले भुरग्या बायले बरोबर हांगासर फॅमिली बरोबर तेज्या तो ह्या रुमान रावतालो फाटल्या आणि भुरग्यांक सुटी पडल्या कारणान तो तांकां मामागेर पायली तांकां आणि तो कामाक गेल्लो म्हणून हेजे फाटल्यान ते कोसळलेले आसा. थंयसर राती कोणूच नसलो आणि त्याच वेळार हो इन्सिडंट घडलो म्हणून कोणाच्या जिवाक काय जावंक ना. देवाच्या कृपेन सारकोच जो टायम आसलो त्या टायमार भुरगीं मामागेर गेलीं आणि तो राजारामय कामाक गेलो म्हणून कोणाक वायट घटना हांगासर घडोवंक ना. नाल्यार तुम्ही पळोवंक शकता की घराचे जे नळे आसा जे व्हडले व्हडले वाशे आसा ते कोसळून पडलेले आसा आणि हे जर तेंचेर पडलेले जाल्यार कितें वायट गजाल घडूंक शकता आसली. तशेंच केसरकर वाडा मोल्ले सत्तेरी हांगासर काळ जाती अशेंच एक मातयेचें घर आसलें आणि मातयेच्या घरांत कंटिन्यू पावसाक लागून भिंती वयल्यान उदक येयलें आणि उदक तेजे त्या लायटीच्या मिटरान गेलें आणि थंय शॉर्ट सर्कीट जावन आख्ख्या तेज्या घराक उजो लागलेलो आसा आणि तो उजो पालोवपाक वाळपयची फायर ब्रिगेड तशीच बिचोलची फायर ब्रिगेड मागयली आणि तेज्या घरांत सगळे जे आसा ते जळोन सामकें गोबर जाल्लो आसा. सो हे दोन इन्सिडंट आसा, एक मोल्ले सत्तेरी आणि एक सालेली सत्तेरी हांगासर हे दोन इन्सिडंट पावसाक लागून घडलेले आसा. ह्या दोनूय घरांची खबर जेन्ना आमचे आमदार डॉक्टर देवियर आणि हांकां जेन्ना कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी इमिडिएट थंयच्या प्रतिनिधींक फोन करून सांगले की ही जी दोनूय घरां आसा ती रिपेर करपाक किंवा परतून रिकन्स्ट्रक्शन करपाक तेंच्यांनी स्वताहून मदत करता म्हणून सांगला. सदांच पावस पडच्या लागून घर कोसळून पडलें म्हणून पडलें सकयल आनी कोण नसले म्हणून बरें जालें. भुरगीं गेले मामागेर आनी तो राजाराम सकाळचो कामाक वयता सामको येता. त्या कारणान आमी हांगा आसल्या कारणान आमी आतां हें केलें सांगलें हांकां पंचायतीन 9:15 मोल्ल्याच्यान कॉल येयले की घराक उजो लागलो म्हणून. कॉल करपी साईनाथ केसरकर. इमिजिएटली आमी टर्न आउट केलो. त्याच बरोबर आमकां डिस्टन्स पयस आसल्या कारणान रिइन्फोर्समेंट म्हणून बिचोली गाडी पळय तांकांय कॉल दिले आणि ती गाडी टर्न आउट केली तेंच्यांनी. आमी थंय पावपाक आमकां सादारण 25 मिनटां लागली. बिचोली गाडी आमी पावच्या पयलीं बिचोली फायर स्टेशनाची गाडी फायर फायटींग चालू आसली तेंची इन्सिडंटा पयली गाडी पावली. मागीर आमी पळयलां की तो घराचें कितें आहा 90% उजो मोठो आसलो तो आनी घर बंद आसल्या कारणान लोकलांक दिसता तेंचें घर उजो पालोवपाक मेळांक ना. इमिजिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केल्या उपरांत आमी तांचे पयलीं लॉक फोडले आणि खिडके डॅमेज करून उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो. घरांत 2 LPG सिलिंडर आसले ते आमी तांचे कुलिंग केले आणि भायर काडले सेफली.